क्लियर. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद मोहविमोहन माताजी हरे कृष्ण. आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि तुमगेल सकट टीमाक मस्त धन्यवाद. म्हाका एक अवकाश करून दिले तुम्ही एक सेव करचे खातीर आणि म्हाका हांतू बरे थोडे अभ्यास करचे मेळ्ळे भक्तिरसामृत सिंधूचे. मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेले. आणि सगळं मालकडेले आशीर्वाद मागून हांव 2 शब्द हांव कसं वाचिले आणि हांव कसले आयकल्ले आमगेले राधानाथ स्वामी हांगेले चरणारविंदांतू कसले आयकल्ले प्रभुपाद स्वामीले बुक्स वाचिले तांतुले हांव सांगच्याका थोडे प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. आज म्हाका टॉपिक दिलेला असा भक्तिरसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे टेक्निक्स ऑफ हियरिंग अँड रिमेंबरिंग. आता भक्तीन तू मेन म्हळ्यार आमी हियरिंग मेन तर प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आमका केन्ना आमी श्रवण करका म्हण. आमी प्रति एक लोक हांगा सांत धर्म आमी पळयता ती कसले एक आमगेले ज्ञान प्राप्त करका. ज्ञान प्राप्त आमी केल्ले हियरिंग. सांज चेरडू न्हू आता अम्मा बाप्पा म्हण सांज चेरडू शिकता तेन्ना आयकून मालगडेले आयकून हाऊस पॉप्सूल आयकून अक्का अण्णा अशें म्हणून आमी आयकता ती आमी हियरिंगान श्रवणान ज्ञान प्राप्त जाता. तशीच आमी केन्ना हांगा कृष्ण भावनेंत येता ती तेन्ना बी भक्तींत येता ती तेन्ना आमकां कोणें एकल्यान सांगी नासता की हा पळय अशी अशी मंदिरांत सत्संग जाता नवे अशी हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करका नवे अशी विंगड तरेन आमकां इन्विटेशन दिता ती भक्त लोक. आमी ते कसलपूण एक भक्तींतून आयकून न्हू श्रवण कर न्हू आमी भक्तींतून एंटर केल्लो आसता. तशीच हांगा रूप गोस्वामी हे हियरिंगा बद्दल श्रवणा बद्दल श्रवण महत्व कसले श्रवण आमी कशी करता ताचे प्रोसेस कसले आणि हे श्रवणाचे मिनींग कसले म्हणून तांणी सांगता ती. तर श्रवण म्हळ्यार हियरिंग म्हळ्यार कसले हियरिंग साऊंड वायब्रेशन्स म्हणून आमी कानार शब्द पडता साऊंड वायब्रेशन्स पडता. हातूं 2 प्रकाराचे वायब्रेशन्स असता साऊंड वायब्रेशन्स. एक मटेरियल साऊंड वायब्रेशन्स एक स्पिरिच्युअल साऊंड वायब्रेशन्स. मटेरियल साऊंड वायब्रेशन्स म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा की कशी मूवी सॉंग्स मूवीज कसले सिरियल्स आसा ती हे भौतिक जगता बद्दल हे भौतिक जगत कशी आसा कशी एन्जॉय करचे तांतूं कशी बुड्डून वरचे म्हणून हे साऊंड्स आमकां अफेक्ट करता ती. तशी स्पिरिच्युअल साऊंड वायब्रेशन्स स्पिरिच्युअल साऊंडांतूं आमकां आमी आचार्य गणांचे महान भक्त शुद्ध भक्ताले आमी आयकता ती की स्पिरिच्युअल साऊंड तेन्ना देवाल बद्दल आयकता ती देव कोण आमी कोण आमी कशी देवाल आनी आमगेले संबंध कसले आमी भक्ती कशी करका कसल करका म्हणून हाका स्पिरिच्युअल साऊंड वायब्रेशन्स म्हणटात. आनी हे साऊंड वायब्रेशन्स इतले पॉवरफुल उरता ते मटेरियल साऊंड वायब्रेशन असो नवे स्पिरिच्युअल साऊंड वायब्रेशन्स असो ते आमगेले कॉन्शियसनेसा वयर अफेक्ट करता. आमी केन्ना मटेरियल साऊंड वायब्रेशन्स आमी चड असोसिएट करता ती नवे चड ते आयकता ती मटेरियल साऊंड्स तेन्ना आमगेले कॉन्शियसनेस अफेक्ट जाता आनी कॉन्शियसनेस कंटामिनेट जाता. आमी केन्ना स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स स्पिरिच्युअल साऊंड आयकता ती तेन्ना आमगेले कॉन्शियसनेस प्युअर जाता. कितलो आमी आयकता ती तितलो प्युअर जाता वता स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स. जाल्यार आमी केन्ना मटेरियल साऊंड आयकता ती आमी कितलो आयकता ती तितलो आमगेले कॉन्शियसनेस कंटामिनेट जाता वता. आमी केन्ना हे आमगेले कॉन्शियसनेस आमी स्पिरिच्युअल साऊंड केन्ना आयकता ती ते आमगेले स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंगाक जागृत करता. कशी की आमी देवाले कृष्णाले एक अंश
परम पुरुषोत्तम भगवानाले एक सान अंश आम्ही तांगेल सेवक आम्ही त्यागेल सेवा देवाल सेव करचे आमगेल धर्म आमगेल कर्तव्य म्हणले हे जागृत जाता हे अंडरस्टँडिंग आमगेल जागृत जाता कशी आम्ही रात्री न्हिदतना अलार्म लावन न्हिदता ती नेक्स्ट डे आम्ही अलार्म टायमार उठका सकाळ उठका जप करका आणि तसले आम्ही कामां वचका अशें म्हणून सकाळी अलार्म वाजता तेन्ना आम्ही उठता ती हे अलार्मा साऊंडाक आमगेले मन जागृत जाता आमगेले शरीर जागृत जाता तशीची आमगेले केन्ना स्पिरिच्युअल साऊंड्स आमी आयकता ती स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स आयकता ती हे आमगेले आत्म जागृत जाता आत्म जागृत जाता आणि आमगेले आत्माचे रियालिटी कसले आमकां अंडरस्टँडिंग करता ताचे अशी गरुड पुराणांत एक सुंदर एक चंद एक उदाहरण दिला एक कशी एक मनुष्य हे भौतिक जगताचे बद्ध जीवन बद्ध जीविले अवस्थ म्हळ्यार कशी उरता म्हणून एक उदाहरण आसा की एक मनशाक दिवड चाबल्यारी कसो जाता दिवड चाबल्यारी पयली तो अनकॉन्शियस जाता ताका गोतूर ना तो कोण खंय पडला ताका कसं जालें काही ताका गोतूर ना तशीच हे भौतिक जगताचे बद्ध जीविले अवस्थ म्हळ्यार तशीच की ताका कोण व्यक्ती तो भौतिक जगतान तो आसा आणि ताका आध्यात्मिकाचे कसले टच ना आध्यात्मिक विषय बद्दल केन्ना ताण चर्चा केलना ना खंय आयकलना आयकूच प्रयत्न केलना बरी मटिरियल लायफान तो आसा म्हण असले तागेल अवस्थ कशी उरता तो एक स्लीपिंग अनकॉन्शियस स्टेटान उरता एक कशी धात चुकून वता एक दिवड चाबल्यारी तो अनकॉन्शियस जाता मनुष्य तशीच आम्ही एक अनकॉन्शियस स्टेटार उरता ती बद्ध जीव तांकां गोतूर ना आपूण कोण खंयच्यान आयलो आमगेले मनुष्य जन्माचे कर्तव्य कसले देवाल संगती आमगेले संबंध कसले आपल्याले संबंध कशी हे करून घेवपाक ते काही गोतूर ना कसले म्हळ्यार आध्यात्मिक तरीकेन तो मनुष्य कंप्लिटली अनकॉन्शियस आसा भले स्पिरिच्युअली कितले तो एक्टिव्ह उरतलो स्पिरिच्युअली तागेले तो बरे कामां वतलो व्हड पोस्टार आसतलो मस्त व्हड बिझनेसमॅन आसतलो फिजिकली मेंटली कितले एक्टिव्ह उरतलो नवे सोशल वर्क करता उरतलो जाल्यार केन्ना पसून तागेले स्पिरिच्युअलिटी येना एक कृष्ण प्रज्ञे तागेल्यान ते येना कृष्ण भावने येना तर प्रभुपाद स्वामी सांगता ती दॅट पर्सन इज एज गुड एज डेड तागेले पूर्ण मृत्यू जाल्ल्यावर ते मनशाले भौतिक तरीकेन शारीरिक तरीकेन तो एक्टिव्ह आसतलो पण आध्यात्मिक तरीकेन तागेले मृत्यू जाल्ल्यावरीची म्हणून तशें उदाहरणेन केन्ना दिवडचा बिल्यो मनुष्य अनकॉन्शियस जाता तो पहिले मरना थोडे थोडे केन्ना ताका दिवड चपता थोडे थोडे विष तागेल्या शरीरान प्रवेश करता कशी प्रवेश करता तो अनकॉन्शियस जाता तेन्ना केन्ना अशी जाता की तांकां फुडले ट्रीटमेंट मेळना जाल्यार तो मनुष्य पुरा विष तागेल्या शरीरान भरून त्या मनशान मृत्यू जावचे साध्य आसा म्हणटा ती जाल्यार अशी ताका कितली वखद आसा गांवठी वखद करता ती नवे हॉस्पिटलान तो अलोपॅथी वखद करता ती इमिडिएट ट्रीटमेंट दिता ती जाल्यार शास्त्रांत तशी बरयल्या एक पॉवरफुल ट्रीटमेंट आसा मंत्र द्वारा तांकां जागृत करता ती केन्ना हे अनकॉन्शियस न्ही तागेले मृत्यू जाल्या वरे ना त्या मंत्राचे इतले पॉवरफुल मंत्र असता की ते मंत्र सांगून तांकां मृत्यू जाल्ले वरे जागृत करता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीच कृष्ण भावनेन तो कोण मनुष्य भौतिक जगतान तो हे भौतिक तो शिरकल्लो आसता केन्ना तो कृष्ण भावना येता केन्ना हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करता तेन्ना तागेले ते हे तो मृत्यूच्यान तो जागृत जाता तागेले स्पिरिच्युअल मृत्यूच्यान तो जागृत तागेले आत्म जागृत जाता म्हणून अशी प्रभुपाद स्वामी सांगता ती ताचे खातीर आमी केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद भागवतांतू 4थ्या अध्यायात 4th कॅन्टोंतू सुखदेव गोस्वामी तांणी परीक्षित महाराजाक केन्ना तांणी हे सांगता ती श्रीमद भागवत पुराण सांगता ती तेन्ना तांणी हे श्लोकांत तांणी सांगता ती केन्ना आमी श्रवण कशी करता ताजे महत्व कसं नाही तांणी सांगता ती
श्रवण आमकां इतले भक्ताले सांगान तो शुद्ध भक्ताले मुखार विंदान तो आमकां श्रवण करता आणि ते श्रवण करताना आमगेले पुरा इतले एब्झॉर्प्शन आसता आणि पुरा आमगेले देवाले ट्रान्सेंडेंटल एक्टिविटीज ताजे बद्दल देवाले दिव्य लीले आसता ते आयकुका फुल एब्झॉर्प्शनान तू आयकुका आणि ते ट्रान्सेंडेंटल साउंड्स आमगेले कॉन्शियसनेसांत वचका म्हण केन्ना तांणी सांगता ती आणि केन्ना मनुष्य हे स्टेटा उरता एक ट्रान्सेंडेंटल स्टेटा उरता तेन्ना ताका भूक न्हीद आणि नवे कसले भय नवे शोक हे पुरा हातूंतल्यान तो मुक्ती जाता म्हण सांगता आणि तो परीक्षित महाराजाले उदाहरण आम्ही पळोव येता केन्ना परीक्षित महाराज ताका 7 दिवसाचे टाइम आसता ताका एक मृत्यूचे शाप मेळता 7 दिवस भितर ताका मृत्यू जाता म्हणून ते 7 दिवसांत तू हे 7 दिवसांत कशी सदुपयोग आपणेन करून घेवका म्हणून ताण सुखदेव गोस्वामी भगवत पुराण आयकता हे भागवतम ते आयकत असताना तागेले इतले श्रद्धेन इतले एब्झॉर्प्शनान तो आयकता आणि तागेले आशिल्ले बरी 7 दिवस अशें न्ही की तागेले मस्त टाइम आसा आरामशीर आयकूं येता जीवनभर आता आमकां जाल्यार आमकां गोतना परीक्षित महाराजा 7 दिवसां टाइम आशिल्ले आमकां गोतना पण आमी ते भरवसेर वता ती आमकां मस्त टाइम आसा आनीक भागवत आयकूं येता आणि हांगा हे भगवत पुराण तुमगेले ग्रुपान तू सद्दां कसन्न कसना हे चर्चा आसता श्रीमद भागवतमा बद्दल भक्ती रसामृत सिंधू बद्दल भगवद्गीते बद्दल कितलो नमुना हे आसता म्हाका आयकुची आनीक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणीक होप आसता जाल्यार हांगा परीक्षित महाराजाले फक्त 7 दिवस आशिल्ले ते 7 दिवस तांणी एक टाइम बी कसले वेस्ट केलना तांणी खालना पिलना आनी कसले न्हिदिलना ती कसले रेस्ट केलना ते करनाशी कंटिन्युअस तांणी सुखदेव गोस्वामी लेगी भगवत पुराण आयकत आशिल्ले अशें न्ही की तांकां हे जायना म्हण ते 7 days पूर जायना म्हणले तांगेले मायंडान कसले डिस्ट्रॅक्शन नाका आशिल्ले तांकां आता आमी खावचे पिवचे न्हिदचे म्हळ्यार इट्स कायंड ऑफ अ डिस्ट्रॅक्शन आनी वेस्ट ऑफ टाइम म्हणलें तशिल्लो तो 7 दिवसांत तूं इतले कमी टाइम आसा तातूंत तूं म्हाका खंयचे वेस्ट करचें ना म्हणून कंटिन्युअस पुरे श्रद्धे घालून फुल एब्झॉर्प्शनान तूं आयकत आशिल्लो तेच खातीर आमी पळोव येता 7 दिवसांत तूं ताणें कसन खायना पिनाशी आयकलें तशीच आमगेलें हे पॉवर ऑफ हियरिंग अशें आसता की केन्ना आमी हे इंटेन्स अटॅचमेंट आमी डेव्हलप करता ती हियरिंगाक श्रवणाक तेन्ना आमगेले बॉडीली नीड्स आमगेले शारिरीक कसले आवश्यकता आसा ती आमगेले खावचे पिवचे असो आमगे शरिरा पोषण असो नवे शरिरा रेस्ट असो कसले असो तांतू आमकां कसले ते डिस्ट्रॅक्ट करना आनी डिस्टर्ब करना म्हणून परीक्षित महाराजान हे उदाहरण आमकां दाखयलें तशीच केन्ना कृष्ण कुरुक्षेत्रांत महाभारत युद्धा वेळार अर्जुनाक भगवद्गीता उपदेश दिता केन्ना भगवद्गीता उपदेश केन्ना अर्जुन युद्ध सुरू जाता तो पहिले अर्जुन सांगता की म्हाका युद्ध करचें ना म्हाका युद्ध केल्यार म्हगेले बंधू बांधव आसा ती म्हगेले मित्र आसा ती भीष्म आनी द्रोण म्हगेले गुरुजन आसा ती असल्यांक हांवें कशी सोडून तांकां मारून हांव विजयी जावन राज जावचें म्हाका हें युद्ध नाका हांव हें युद्ध सोडून वता हांव वनां वता फॉरेस्टा वचून हांव तपस्या करता म्हाका युद्ध जाले नंतर युद्ध नंतर बी कितलो तूं ताजे वायट परिणाम येता ती म्हाका ते वटू कसले नाका हे एक सिंहासना आशेक आपणें इतलो तूं लॉस करून घेवका म्हाका नाकाचे ते हांव वनां वता तपस्या करता म्हणून सांगता तेन्ना कृष्ण तांकां पुरा भगवद्गीतेचें ज्ञान दिसता तेन्ना सांगता दुसरे अध्यायान तूं पुरा आत्मा बद्दल अर्जुनाक ज्ञान दिता की पळय तूं कोण तुगेले बंधू बांधव मित्र गुरुजन म्हण पळयतास की तूं लेखतास की तांणी तूं शरीर आसतना तांकां पळयत आसा जाल्यार ताणें शरीर न्ही ताणें आत्मा हे आत्माक तूं कसलें मार तुगेले बाणान मार तुगेले वाजेन गदान मार कसलें मार गांडीवान मार जाल्यार ते आत्मा मरना केन्नाची म्हणून आत्मज्ञान दिता हे आत्मज्ञान मेळ्ळे नंतर अर्जुन भारी लायक करून एब्झॉर्प्शन घेवन आयकता तेन्ना तागेलो पुरा भ्रम आसा
ते बॉडीली कन्सेप्ट ऑफ लाईफ म्हणजे तागेले शारिरीक स्तरार आशिल्ले ते विचार बदल जाता, परिवर्तन जाता आणि तो करिष्ये वचनम तव म्हणून कृष्णाक सांगता हांव तुका सरेंडर जाता, शरण जाता आणि तू म्हगेल गुरु जावन म्हाका मार्गदर्शन कर, तू कशी सांगता हांव तशी मुखार सोन वता म्हणून अर्जुनाक हे भ्रमांतोलन मुक्त जाता। तशीच हांगा रूप गोस्वामी सांगता ती विंगड प्रकाराचे श्रवण सांगता ती श्रवण, नाम श्रवण, चरित श्रवण आणि गुणादि श्रवण। नाम श्रवण म्हळ्यार हरिनाम घेवचे, कशी चैतन्य महाप्रभून आमकां प्रोसेस दिल्या हरिनाम। प्रभुपादांनी आमकां सद्दां 16 माळा हरिनाम घेवच्याक सांगल्या। आमगेले हे पुरा पापांतुल्यान मुक्त जावका, हे जीवन आमगेले शुद्ध करका, परिपूर्ण करका, आमी भगवत धामा जाव वचका म्हण आसलेली आमकां 16 माळ जप करचे म्हण प्रभुपाद स्वामीन आमकां सांगलें। तशीच नाम श्रवण नंतर चरित श्रवण, देवाले विंगड एक्टिविटीज, विंगड लीले आम्ही आयकुका। त्यानंतर गुणादि श्रवण, देवाले गुण, देवाले दिव्य गुण कसा आसा ती ताजे बद्दल आमकां आयकुका। अशी श्रवण अशी न्ही की आमकां खंयचे ಒಟ್ಟು खंयचे देवाल म्हण नंतर प्रति एक देवाल म्हण नंतर खंयचे श्रवण केले रे तांतू खंयचे हे ना, श्रवण इम्पॉर्टंट, देवाल बद्दल श्रवण करचे इम्पॉर्टंट। आम्ही गुणादि श्रवण करत, नामादि श्रवण करत, नवे चरित्र श्रवण करत। त्याची स्वामी सांगते ते देवाले नाम रूप गुण लीले याचे पूरा आम्ही श्रवण करता। श्री चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी वृंदावनाचे 6 गोस्वामी तांकां हाजे बद्दल सांगता ती श्रवण आणि कीर्तना बद्दल। श्रवण आणि कीर्तन म्हळ्यार कशें आमी एका सानात झाड रोयता ती, त्या झाडाक आमी उदक घालून चारी घालून कशी पोषण दिता ती, त्या झाडाची बेळवणी जाता, झाड व्हड जाता, कडे फल दिता। तशीच आमगेले हे एक भक्ती लता बीज, हे बीज आता आम्ही कृष्ण भावनेत आयल्या ती भक्ताल संघ घेतल्या ती, हे बीज हे उत्पत्ती जाल्या, हे बीजाक पोषण दिवन हाका एक भक्ती लता हाका व्हड करून व्हड हे करून देवाल सेवेन तू अर्पण करका म्हणून त्याच खातीर श्रवण कीर्तन सिंचन, श्रवण आणि कीर्तनान ताका पोषण दिवका हे भक्ती लता बीजका आणि आमगेले जीवन परिपूर्ण करता म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ती। आता आम्ही नेक्स्ट आयटम पळोवया, एक्सपेक्टिंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। देवाले कृपे, देवाल अनुग्रह आम्ही अपेक्षा करता म्हणून अशी भक्ताले अनुग्रह, देवाल अनुग्रह भक्त कशी अपेक्षा करता म्हणून अशी सांगल्या। एक भक्ती म्हणले इट्स अ पाथ ऑफ ग्रेस, हे देवाल अनुग्रह भक्ती म्हणले अशें न्ही की आम्ही बरी आमगेल्या एंडेवरान आम्ही भक्तींत कसले प्रयत्न करता, भक्तींत एक प्रगती करता ती, आम्ही भक्तींत एक कसले रूच येता, हे बरी आमगेल्या एंडेवरान हे देवाल अनुग्रहान। अशें न्ही की देवाल बरी देवाले अनुग्रहार न्हू आम्ही देव अनुग्रह केल्यार आमी कडे भक्ती करया। आमी आतां पळयता ती कितले लोक आमी प्रचार करता ती तांकां आपयता ती इन्वायट करता ती, पळय आमगेले एक सत्संग आसा, आमगे एक ऑनलायन सत्संग आसा, नवे आमगेले मंदिर आसा, यो सत्संगाक नवे केन्ना आमी बूक दिता ती, प्रभुपादाल बूक दिता ती, नवे आमी कसले एक हाजे बद्दल सांगतात तांकां, नवे एक जप कर म्हणून माळ दिता ती, तांकां प्रचार करता ती जप कर बरेची म्हणून तेन्ना सांगता ती की ना केन्ना देव आपयता आमकां, देवा केन्ना उडगास करता तेन्ना आमी वचयता म्हणून हे प्रभुपाद सांगता ती हे स्पिरिच्युअल लेझीनेस, आध्यात्मिक एक आळशेपण म्हणून कोण आपयल्यारी वत ना ती म्हणून तशी। ताचे खातीर आमगेले दोन्ही जाय, आमगेले एंडेवर जाय आणि कृष्णाले अनुग्रह बी जाय, देवाल अनुग्रह बी जाय, केन्ना हे दोन उरता आमकां मुखार सोडून वचचें मेळटा। आता आमी पळोवं येता उदाहरण एक की आमी हे भक्तींत आयिल्लेच हे आमगेले एक देवाले अनुग्रह म्हणत। तशीच एक चातक पक्षी म्हण आसा, चातक पक्षी कसं करता ते पावस खातीर मान्सून पावसा खातीर वेट करता उरता, ते वर्सभर कसले उदक पिना,
ते खंय पडलेले नवे कोणे उद्दा दवरले ते पिना. ते कसं करता की नवीन पावस येता ते पावस भुंयचेर पडचे की ना पहिले ते उद्दा धन पिता. ते उदकांतल्यान ताका पोषण मेळटा. तशीच भक्त कसं करता देवान अनुग्रह खातीर वेट करता. देवाक केन्ना डिमांड करना, नवे देवाक केन्ना कसले जबरदस्ती करना म्हाका अनुग्रह दी, पळय इतली चांटिंग केले, पळय हांव इतले सेव केले, पळय इतले लोकां प्रचार केले ना. देव केन्ना पासून अनुग्रह दिना तेन्ना पासून वेट करता उरता. तेन्ना ताका विश्वास उरता की देव अनुग्रह दितलोच आज न्ही फाल्यां करून. वेट करता उरता. श्रीमद भागवतान तो 10व्या स्कंदान तो एक श्लोक असा, ततेनुकंपं सुसुमीक्षमानो मुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग. हांगा अशी सांगल्या की कोण देवाले कृपे खातीर, देवाले अनुग्रह खातीर पुरे श्रद्धेनं वेट करता, पेशंटली वेट करता. तागे जीवनांत कितले कष्ट येवं, कितले सफरींग येवं, तो देवाक दोष दिना. तो कसो करता, हे आपणे कर्माचे रिएक्शन म्हाका मेळता आसा. देवाले अनुग्रह म्हाका जाय, देवाले भक्तीन तूं म्हाका हें करच्याक हांव पुरा सरेंडर जाता देवाक म्हणून देवाक पुरी तरेन शरण वता. केन्ना अशी श्रद्धापूर्वक हे भावनेन केन्ना देवाक शरण वता तेन्ना तो कसो जाता, मुक्तीक एलिजिबल जाता. तो ही हॅज बिकम रायटफुल क्लेम. कशी एक पूत एक हाका बापसूक ड्युटीफुली बापसूक फॉलो करता, एक कसं म्हणटा ते बापसूक ओबे करता, बापसूले उतर आयकता, बरे करून बापसूले करता, तेन्ना ताका एक अधिकार येता, अशी एक हक्क मेळटा की बापसूल कसले बी इनहेरिटन्स असले री ताका आपाप मेळटा, ताणेंनी कसले प्रयत्न करता म्हण पडना. तशीच केन्ना कोण भक्तो तागे जीवनांत कितले कश्ट येवं, कितले तोंदरे येवं, कितले चॅलेंजेस येवं, तो हे कसले मेगेले कर्माचे कसले एक रिएक्शन हाजे ना म्हणून वचून तो भक्तीन तू केन्ना तागेले साधने कमी करना, तागेले सेवेन तू तो कमी करना, ते खंयच्यान तू तो लक्ष दिना, ती पुरा तागेले भक्तीन तू तागेले फोकस करता. तागेले केन्ना तागेले बरे कर्म येता, वायट कर्म उरता तेन्ना सफरींग येता, केन्ना बरे कर्म येता, एन्जॉयमेंट येता म्हण ताका हें गोत उरता. आनी केन्ना असल भक्तो तेन्ना पूर्ण तरेन तागेले कर्मांतुल्यान मुक्त जाता, शुद्ध जाता, तेन्ना तो एक परिपूर्ण तरेन कृष्ण भावनान तो स्थित जाता. तेन्ना ताका वापस हे भौतीक जगतार येवका पडना आनी हे जन्म घेवका पडना. कितले कश्ट येवं, कितले चॅलेंजेस येवं, तर कृष्ण भावनान तूं मुखार सरता वता, मुखार सरता वता. ताका आसा देव आसा, आपल्याला देव अनुग्रह दिता म्हणून. ताचे खातीर असल भक्ताक कसं सांगल्या, ताका एक जन्मसिद्ध अधिकार उरता. तागेले मुक्ती पावची म्हळ्यार जन्मसिद्ध अधिकार जाता, की तो पूर्ण तरेन देवाले शरण वचून गेले. आमगेले कुंती महाराणीले उदाहरण पळोव येता. तिका केन्ना चेडू सन्न आशिल्लो न्हू, कितले कश्ट आयिल्ले तिका, कितले चॅलेंजेस आयिल्ले. कौरवांनी तांकां कितले तिगेले चेडू मान काडचे पडयले, तांकां विश दिवचे पडयले, तांगेले घर जळोवन तांकां मान काडचे पडयले, द्रौपदील वस्त्रहरण केले आनी तांकां वनवासा पेटयले. इतलो केले नंतर बी तदनंतर ಒಟ್ಟು जावन महाभारत युद्ध जावन तर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन ಒಟ್ಟು लोक तांगेले मृत्यू जावन बरी पांडव मात्र युधिष्ठिराले स्थापन जाता, राज जाता. तेन्ना ಒಟ್ಟು कष्ट तिगेले वता. तेन्ना कृष्ण द्वारका वच्चा भायर सरता तेन्ना कुंती महाराणी सांगता, तू कसले वता, तू प्रत्येक क्षणार मेगेल आशिल्लो, मेगेल कष्टाक जरी तू उडगास घाल तेन्ना मुका तू येवन म्हाका हें केल्या. आतां तू मेगेल सुखा दिवसा री, आतां मेगेल चेडू सुरक्षीत आसा ती
आणि सुखांत आसा ती तसल दिवसारी तू वता आसमू म्हाका एक भंय आसा की हांव कश्ट आशिल्ले तेन्ना केन्ना तुगेले उडगास करता आशिल्ले, तू केन्ना उडगास येता उरता आशिल्लो, पण आतां सूख आशिल्ले तेन्ना म्हाका भंय दिसता खंय हांव तुका विसरत की म्हणून, ताचे खातीर म्हाका कश्ट दिता उर म्हणून. हे एक भक्ताले गुण. कितले कष्ट आयले रे, यो म्हाका कसले कष्ट आयले बाबा, अरे हे कष्ट हांव इतले जप केले, इतले हांव प्रचार केले, इतले हांव पुस्तक वाचले, प्रभुपादाले, हांव इस्कॉनांत इतले सेव केले, जाल्यार म्हाका कसले कष्ट येता बा न्ही. भक्त कसं सांगता की हांव इतलं पाप केलं की हे कष्ट पुरा काही नाही, मागीर देवान म्हाका कमी कष्ट दिले. ताचे खातीर तूं आनीका म्हाका सिन्सियरली करता म्हण कितले चॅलेंजेस असले रे हांव फेस करता आनी देवाले शक्ती दी म्हणून देवाले मागून घेता. देवाले कृपे, देवाले अनुग्रहाचे अपेक्षे केन्ना करता आनी केन्ना ग्रेटफूल उरता लायफान. कसले आयले रे सॅटिस्फायड उरता, ग्रेटफूल उरता आनी देवाल अनुग्रहाका केन्ना प्रार्थना करता उरता, सिन्सियरली प्रार्थना करता उरता. केन्ना भक्त असले स्तरार पावता तेन्ना ताका देवाले अनुग्रह मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा. तदनंतर नेक्स्ट आयटम रिमेंबरन्स, देवाले उडगास. देवाल उडगास इतले पोटेंट उरता की इतले पावरफुल उरता ते आमगेले पुरा अंतुलेन कल्मश अंतुलेन आमगेले जिवनाचे पुरा भौतिक कल्मश नाश करता आनी शुद्ध करता आमकां म्हण सांगिल्लें आसा. विष्णू पुराणांत सांगल्या की simply by remembering the supreme personality of Godhead, all living entities become eligible for all kinds of auspiciousness. देवाल केन उडगास काळ मिती कसं आता पुरा आमगेले ऑस्पिशियसनेस आमगेले जीवन मंगलदायक जाता म्हण सांगिल्लें आसा. पद्म पुराणांत सांगिल्लें आसा केन्ना कोण उडगास काडटा ती मृत्यू समयार उडगास काडटा ती नवे तांगेले जीवन कालांत उडगास काडटा ती तांगेले पुरा पाप नाश जाता, तांगेले पुरा सिनफूल रिएक्शन वता म्हण सांगिल्लें आसा. तशी कृष्ण भगवद्गीतेंत तो अर्जुनाक सांगता 8.52 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय. कोण मरण कालारी शरीर सोडताना मेगेले उडगास काढता तसलो मेगेल धामा येता म्हणून देव सांगता. ऑफ दिस देर इज नो डाऊट. देव बरी सांगना, देव प्रॉमिस करता तुम्ही केन्ना मरण कालार मेगेल उडगास काढता ती मेगेल धामा येता ती म्हणून. केन्ना अशें न्हय की आतां आमकां देवान सांगल्या मरण कालार उडगास काड म्हणून आतां आमी हे जीवन व्यर्थ करून घेवचें. इतलो तो एन्जॉयमेंट आसा, इतलें मौज करचें आसा, कितलें सेन्स ग्रेटिफिकेशन आसा. हे जीवन आमी मौज करया. देवाल उडगास काडका नवे उडगास काडले सई देवाले 4 नांव घेतले सई नारायणा, गोविंदा, गोपाला, कृष्णा म्हणे घेवन सोडले सई. जाल्यार हे शास्त्रांत प्रभुपाद स्वामी आमकां सांगता ती हे इतलें ससार ना कसले म्हळ्यार आमी देवाल उडगास इतलें काडका की पुरा आमगेले सबकॉन्शियस मायंडान ते बसका म्हणून. कशी जीवन भर आमी प्रॅक्टीस करका देवाले उडगास काडका तेन्ना आमकां मरण कालारी उडगास येता म्हण सांगिल्लें आसा. कशी एक सान विद्यार्थी स्कुला वता, डेली क्लास स्कूल अटेंड करता, थंय टिचर तांकां नवीन लेसन शिकयता, घरा आयले नंतर ते लेसन तो वाचून रिविजन करता, होमवर्क करता, तदनंतर परीक्षा उरता, परीक्षा बरयता. इतलो तो तयारी ताण करचे कसले का तागेले एक फायनल एग्जाम 3 तासाचे एग्जाम उरता फायनल एग्जाम. त्या 3 तासा एग्जामाक तरी पुरा लाईफ पुरा वर्ष 365 डेज तो एक विद्यार्थी अभ्यास करता. तेन्ना जावन ताका त्या परीक्षा सक्सेसफुली अटेम्प्ट करचे येता, ताका पास करचे येता. तशी आमगेले जिवनांत लाईफ इज अ प्रिपरेशन अँड डेथ इज अ एग्जामिनेशन म्हणून सांगलें. पुरा लाईफान तो आमी केन्ना प्रिपेर करता ती आमी आमकां स्वताक योग्य करता ती की आमगेले देवाले शरण वचच्याक, आमगेले जीवन हे परिपूर्ण करच्याक आनी भगवत धामा जावं वचच्याक तेन्ना आमकां एक उडगास येता. ते योग्य ते आमगेल्यान तूं आमी हाण घेवका जीवन भर ते प्रॅक्टीस करून.
म्हणून सांगितलं असं. तसे तेच खातीर चैतन्य महाप्रभून आमचे एक सुंदर एक प्रोसेस दिला आणि भारी सरळ असा एक स्वाभाविक प्रोसेस की चांटिंग करचे, देवाल नाव घेवचे, तांतू देवाल उडगास काडचे म्हण प्रभुपादान तशीच दिवसा 16 माळ करून करचे सांगले. हे 16 माळ आमी केन्ना करता ती आमगे सद्दा 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 16 माळ करता ती ते शुद्धीकरण जावन आमगे पुरा पापांतुल्यान मुक्त जावन आमकां भगवत धामा वच्चे हे जीवन परिपूर्ण करण्याचे अवकाश मेळटा. तर मी नेक्स्ट आयटम पळोवया मेडिटेशन. मेडिटेशन बी एक पॉवरफुल असता. हे मेडिटेशन म्हळ्यार कसं न्ही, हे माइंडाक एंगेज करचे. माइंड केन्ना वेवर जाता उरता चंचल माइंड. चंचलम ही मन कृष्णा म्हण अर्जुनान सांगिल्लें. तशीच हांव वार एक कोणी कंट्रोल करता पण हे मन कंट्रोल करचे हे ना. म्हण आता आमी हांगा प्रवचन बसल्या ती आयकत आसा ती हे वेळार आमगेल्या मनात तूं कितलो विचार येता, अरे रात्री जेवणाच कसलें, अरे फाल्यां तान्नीच कसलें, नवे फाल्यां ऑफिसा आमकां कितले वेळा वचका, कसो वचका, फाल्यां म्हगेलो प्रोग्राम शेड्यूल कसलें, हे 100 विचार येता आसता. ती मन एक जागेर स्थिर उरना. तर मेडिटेशन म्हळ्यार मनाक एक जागेर स्थिर करका, एक जागेर फोकस करका. ते खंय फोकस करका, देवाल स्मरणे वयरी फोकस करका म्हणशी शास्त्रांत बरयलें. पुराणांत हे सांगिल्लें आसा. फक्त एक ध्यान आहे, मेडिटेशन ध्यान करून आमी देवाक प्राप्त करयता, आमकां जाय आशिल्लो रिजल्ट पावयता म्हण मस्त पुराणांत सांगलें. हे ब्रह्मविवर्त पुराणांत एक चंद एक काणी आसा की कशी मेडिटेशन कितलो पॉवरफुल आसा, देवाक कशी प्राप्त करता आमी हे मेडिटेशन आमी ती म्हणून. प्रतिष्ठानपुरांत एक साऊथ इंडियान एक ब्राह्मण आशिल्लो. तो ब्राह्मण मस्त गरीब आशिल्लो, तागेले काही ना आशिल्ले की ताका देवाले बरे भक्त आशिल्लो, ताका देवाल सेव करची मस्त इच्छा आशिल्ली. जाल्यार तागेले कसले साधन नाशिल्ले देवाले सेव करता आसले. जाल्यार तो केन्ना केन्ना अशी वचून साधू संत लोकांले आचार्य गणाले वचून प्रवचन आयकत आशिल्लो. ते प्रवचनान तो आयकत आशिल्लो की केन्ना आमी देवा प्राप्त करता आशिल्ले आमी देवाल ध्यान करका, देवाले नामस्मरण घेवका, देवाले सेव करका म्हणून. तेन्ना एक पण तो प्रवचनकार सांगत आशिल्लो की देवाक आमी श्रृंगारका, देवाक भोग लावका, देवाला आरती करका म्हणून. एक दिवस तांणी एक विशेष रुपारी तागेल्या प्रवचनान सांगले की केन्ना आमकां खंयचे परिस्थितीन तो आमकां करचा जालना, नवे आमकां एक साधन ना, नवे आमगेली परिस्थिती अशी ना की फिजिकली आमी देवाले सेव करचे जायना, तेन्ना आमी मानसीक जावन देवाल सेव करयता, मनान देवाल सेव करयता. म्हणजे न्हू तांणी ध्याना रुपारी देवाल सेव करयता म्हणून तांणी सांगले. हे ऐकून ताका भारी खुशी जाली. अरे आपणाले काही ना, इतले दिवस म्हाका मस्त हे दिसता आशिल्लें की देवाल सेव करचें ना म्हणून, सेव करचें ना म्हणून. जाल्यार आतां आपणान कशें पूण देवाल सेव करयता, मस्त सिन्सियर आशिल्लो, पुरा श्रद्धेन तो कसो आयकता प्रवचनान तो ते करता आशिल्लो. ताणें एक दिवस घरा येवन ते गोदावरी नदीन तो न्हावन ताणें ध्याना बसलो, मेडिटेशन बसून. ते आमी आयकल्या योगी त्यांनी कशी तांणी ध्यान करता आशिल्ले, एक पोस्चरार बसून माइंड वेगवेगळ्या प्रकाराचे प्राणायाम करून माइंडाक सेटल करून एक जागेर फोकस करता. खडेर तांणी देवाले ध्यान वैरी ध्यान केंद्रीकृत करता आशिल्ले. तशीच गोदावरी नदीन स्नान करून प्राणायाम करून एक पोस्चरार बसून देवाल वैरी माइंड फोकस करता. इतलं ध्यानपूर्वक करता की ताका पुरा देवाले हे करता, देवाल विग्रह दोळे मुखारी हे करता, ध्यान करता. ते ध्यान अंतुची तर देवाक अभिषेक करता. देवाले एक भांगराचे कलश आणि एक रुप्याचे कलश घेवन तांतू देवाक गोदावरी नदी ते उदक घेवन येता. पुरा ध्यान अंतू फिजिकली कसले करता, तो बसला ध्यान करता असा, ते ध्यान अंतू ಒಟ್ಟು करता असा गोदावरी. तिकडे ताका दिसता अरे बरी गोदावरी कसले का देवाक पुरा नदीचे शुद्ध पवित्र नदीचे अभिषेक करका म्हणून. तदनंतर गंगाचे उदक घेवन येता, यमुनाचे उदक घेवन येता, कावेरी, कृष्णा, नर्मदे, सिंधू ಒಟ್ಟು नदीचे पवित्र नदीचे जल घेवन येता.
भांगरा कलशांतू देवाक अभिषेक करता. तदनंतर देवाक चंद चंद वस्त्र घालता, रेशमेचे वस्त्र घालता, नंतर आभूषण घालता, देवाक मुकुट घालता, चंद नेकलेस घालता, ब्रेसलेट्स घालता आणि विविध प्रकाराचे केशाक श्रृंगार करता. इतलं चंदकन श्रृंगार करत की भारी खुशी जाता का देवाला दर्शन घेता उरता. कडेरी देवाक फल हाडू हे हाडू नैवेद्य करता आणि देवाला आरती करता. कडे अशी करून सद्दाची हे प्रॅक्टिस तागेले बसचे ध्यान करचे हेची प्रॅक्टिस करचे. एक दिवस तक दिसता अरे देवाक हांव सद्दा फलाचो निवेद्य करता कसले का आज कसले तरी एक विशेष भोग लावका देवाक म्हणता. तेन्ना अशी ध्यान बशील तेन्ना तो देवाक एक विशेष भोग करता कसं करचे म्हणून स्वीट रायस दूध पाक आमी म्हणतात ताका स्वीट रायस करून आता इस्कॉन टेम्पलांतू प्रत्येक टेम्पलांतू सकाळी देवाक स्वीट रायस निवेद्य करता. ती तशीची तो निघता म्हाकाजी स्वीट रायस करका देवाल खातीर. अशी ध्याना बसून ध्यानांतूची साखर हाडता, दूध हाडता, बरे दूध गायचे दूध हाडता आणि हे करून स्वीट रायस करता. स्वीट रायस करून ते एक भांगरा ते वाटीन घालून देवाक निवेद्य करचे दवरता. आणि थोडे वेळ तो पळयता मस्त ऊन आसतले, मस्त उन्हा देवाक निवेद्य करचे ना. आता हांवें हे करता बेगीन थंड जावका ते स्वीट रायस केन्ना थंड जास्ती लागता देवाक बरे टेस्टी उरता. ते हांव कसले निवेद्य करता करचे म्हणजे न्हू थंड जावचे दवरता. मस्त वेळ पळयता हांव पळय आतां थंड जालें की पळयता म्हण अशी बोट बुडोवन पळयता. तेन्ना कशी तो बोट बुडयता ध्यानांतूची वट्टू करता आसतो. तेन्ना बोट केन्ना अशी बुडयता ते बोट अशी बोटाक बोट जळण वता, उन्हा लागता ताका जळण वता. तागेले ध्यानांतल्यान भायर येवन वता. तेन्ना पळयलें तेन्ना तागेले बोट जळिल्लें उरता. ताका आश्चर्य जाता अरे ध्यान म्हळ्यार इतलें हें देवान स्वीकार करून सोडलें मगेलें भारी खूश जाता. देव खंय वैकुंठा बशिल्लो विष्णू ते लक्ष्मीले हसता की हे ब्राह्मण आले हे पळोवन. तेन्ना लक्ष्मी विचारता की कसं जालें खंयची लील जातास तुमगेले तुम्ही इतलं जोर जोरान हसता मू खुशी दिसता मू कसं जालें म्हणून विचारता. तेन्ना ब्राह्मण तेन्ना ते ब्राह्मणाले हे काणी सांगता विष्णू तिका लक्ष्मीक की पळय तो ब्राह्मण अशें म्हाका निवेद्य करता आशिल्लो तागेले बोट लासून गेले म्हणून म्हाका हांस आयलो म्हणटा. तेन्ना तागेले विष्णुदूता पेटोवन तो सांगता पळय हे ब्राह्मणाक जीवन परिपूर्ण जालें. ते भक्तीन तूं एक श्रेष्ठ हाजेर तो पावला ते परिपूर्ण करून घेतले ताणें तागेले मेडिटेशनाक ताका घेवन येया म्हणटा. तशीच ताका हे मेळटा भगवान देवाले प्राप्त जाता. तशीच एक मेडिटेशन म्हळ्यार इतलं पॉवरफुल आणि इतलं हे एक मेडिटेशन थ्रू बी आम्ही देवाक प्राप्ती करता म्हणून हे काण्यान ऐकले. तशीच ते आम्ही कन्क्लुजनाक येता आसतली की आम्ही हे चॅप्टरांतू नेक्टर ऑफ डिवोशन ह्या चॅप्टरांतू आम्ही इम्पॉर्टन्स ऑफ हियरिंग श्रवणाचे महत्व कसले म्हणून ऐकले. तदनंतर श्रवणाचे मिनिंग ऐकले. तदनंतर बेनिफिट्स कसले म्हणून आता परीक्षित महाराजा आणि अर्जुनाला एक उदाहरण देऊन श्रवणाचे बेनिफिट्स आम्ही ऐकले. तदनंतर हाऊ टू अटेन मर्सी देवाले कृपे देवाले अनुग्रह कशी पावचे म्हण ते पळयले. जातक पक्षी कशी वेट करता तशी एक भक्तो देवाले अनुग्रह खातीर वेट करता. तागे जिवनांत कसले कष्ट आयिल्ले ताजे बद्दल तो काळजी करना. फक्त देवाक कशें प्रसन्न करचे देवाले अनुग्रह पावचे तेची तागेले लक्ष उरता. तदनंतर रिमेंबरन्स देवाले स्मरण कशें करचे ताजी प्रोसेस कसले ते आमी आयकले. तदनंतर मेडिटेशन कशें करून देवाले प्राप्ती करची कशी देवा प्रसन्न करची कशी म्हणून एक ब्राह्मणाले उदाहरण आमी आयकले. हरे कृष्ण. कसले सांगिलां तो कसले चूक असले माफ करा. हरे कृष्ण. धन्यवाद.
माताजी तुम्ही म्यूटर असत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भारी लायकोन मना वच्चीवरी आमका तुम्ही दृढ केलेलं बरेच केला. भारी लायक लायचे सेशन. कसर मळे लायचे श्रवण हियरिंग. हाजे आमका खंयची रीतीरी आम्ही श्रवण करून नवविध भक्तींतू श्रवण मुख्य. ते श्रवण अंतू कितले नमुनेचे मागीर पुराय त्यांनी डिटेल जावन सांगितलंच. आता कसलेय क्वेश्चन निमगे असल्यार निमगू येत माताजी तक्का तुमका समर्पक दलले आन्सर दिताची क्वेश्चन असल्यार निमगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काय क्वेश्चन नामे माताजी ना समामना वच्चीवरी चांगला त्याच्यावर क्वेश्चन कोणाकही नमना गेला म्हणून तो कळत असं. हियरिंग and remembering and meditation अजी ಬಗ್ಗೆ भारी लायक जाऊन म्हणलेलंच. कशी ज्ञान प्राप्ती कोरियत कशी देवाला धामाक आम्ही वच्चेत देवाल प्रीतीಗೋಸ್ಕರ आम्ही कसं कोरियत श्रवण करून आत्म जागृत जावचे. कशी सुखदेव गोस्वामी नमका भागवत म्हळ्याला दिले परीक्षिताक दिवचे ಮೂಲಕ त्या परीक्षितू कशी ते श्रवण करून तो भगवत धाम पावलो. ते कृष्ण आले ते पूर लीलगी पूरा तगे सुखदेव गोस्वामी मुखारविंदांतू ऐकून तो म्हणून अंगमका माता सांगितलं तशी Recording in progress. Recording in progress. अर्जुना काही भगवद्गीतेत सांगून ताका आत्मज्ञान दिले. मागीर श्रवणांतू टाइप्स नाम श्रवण चरित्र श्रवण गुणादी श्रवण हे केलेल्या ಮೂಲಕ आमका भगवत प्राप्ती दत्ता म्हळ्याल विषय सांगितलंच. मागीर भक्तीला लता बीज हे कशी आम्ही बेळसूयात एक बी घालू कशी आम्ही ओळखू उदाहरण घेऊन आमका भक्ती मार्ग खंयच्या रीतीन आम्ही चांगला ते आम्ही मनात करून घेतला. कशी देवाला अनुग्रह कशी होईल आणि जात पक्षी कशी त्या पावसा आमका निरीक्षण करता असता त्याची एक भक्त कसली अपेक्षी नसतील देवाला अनुग्रह कधी तो असता आमका त्यातला खंयच्या रीतीन सेव करूया कातर जावन चैत्य म्हळ्यार तो देवाल ते लील तो ऐकून असता. देवाल प्रीतीಗೋಸ್ಕರ करता शिवा भक्त खंयचे ऐकत कतिर तो खंयचे अपेक्षेन तो करता. कसलेय कष्ट आयल्यार कसं म्हणतात कसले अशी देव आमका कष्ट दिता म्हणून आम्ही म्हणतात नाही. भक्त झालेलो त्या रीती म्हणतील हे हांव खंयची जन्माची मागेल कर्मा फल असो तो देवाले खंयचेत श्रवणगी पूरा सेवेगी लीला कुचगी प्रत्येक तो करता होता. तशीच रिमेंबरिंग एक स्टुडंट आला एक एक्झाम्पल केलं तशीच मेडिटेशन कितले पॉवरफुल म्हणून सांगून त्या एक ब्राह्मण अल्काणीय ಮೂಲಕ आमका दृढ कोण दिला. भारी लायक झाला माताजी.
हरे कृष्णा माताजी. हा गजगोपी माताजी परमिशन आणि तुगेल परमिशन असला थोडीशी ऍड अप करच्याक लाईक करता असं एक 2 मिनिटां. ऍक्च्युली श्रवण विषय म्हळ्यार श्रवण कितले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां इवन चेडू पडटा आसतना समीत श्रवण करता म्हळ्यार अभिमन्यू जेवो प्रल्हाद जो पडटा आसतना श्रवण करून तांणी भक्त जालेची अभिमन्यू शस्त्रविद्या त्या चक्रव्यूहाचे विद्या शिकलो तशी श्रवण चेडू पडटा आसता कोण शिकता पडटा देखून श्रवण करच्याक साध्य आसा म्हणून श्रवण मागीर मरचे वेळार खंयचे आमगेले अंग काम करना जाल्यार श्रवण काम करता चीच म्हणून सांगताचे. मरचे वेळार समीत तूं प्रभुपादाले हरे कृष्णा धून जेवो भगवद्गीता पठण जेवो या तेन्नाय समीत श्रवण काम करता आसता म्हण तशें श्रवण इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार या जन्मार्ध कोण मरची काल तनक श्रवण व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार म्हणून एक विषय सांगता म्हणून हे केलं. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. भारी लायक पॉइंट हय ताचे खातीर कोणाले एक डिवोटीस नवे कोण बी तांगेले भक्तीचे लागे उरता ती तेन्ना कीर्तन करता ती भागवत वाचता ती भगवद्गीता वाचता ती असं म्हणे तो एक कान एक श्रवण एक स्ट्रॉंग उरता म्हण केन्ना केन्ना एक मनुष्य अनकॉन्शियस स्टेटा असल्यार वरे कोमा असल्या वरे ना तो सबकॉन्शियस एब्झॉर्ब करता म्हणून सांगिल्लें आसा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभु मस्त धन्यवाद तुमके एक अवकाश कंदिल्लेक तुमकां सगळे कॉमेंट सांगले. हरे कृष्ण. आता ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ ಫಲ ದಿವಸು ಮಂಗಳಾರು ಶಿಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಂಗೆಲೆ ತಿರೋಭಾವ ದಿವಸು ಡಿಸಪೆರೆನ್ಸ್ ಡೇ ತ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಸ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಜತ್ತ. तशीची बुधवार राधा रसार्णव प्रभुजी हंगेले नेक्टर ऑफ डिवोशन ಬಗ್ಗೆ तन्नी संख्या सज्जी त्यानंतर गुरुवार बरांक चेरडू वाले भजन संध्या चलता. आणि कसले क्वेश्चन ना म्हणून लागता आम्ही नरसिंह कीर्तन सांगून मुक्ताय करूया. मुरलीधर चरण प्रभुजी कसले सांगोच बाय ना माताजी तुम्ही ऑलरेडी सांगून झाला पुरा. ओके. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कनकालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नकम् अद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपु
तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय